काणी रेणकारी काणयेकार वाली क्वाड्रस अजेकार सादर करपी जेरिडिमेलो बेंदोर कॉलनींतल्या सर्वांक आपोवन आपल्या भुरग्याचो बर्थडे दबाज्यान करूंक तिका जाता पूण घेतिल्लें रीण पाटी दिवंक न्हय सकाळीं आपल्या जर्मन शेपर्ड पेट्याक भोंवडावंक गेल्लो पाटी येता आसता गुरुदासान मोतीन चिंतलें या मुंबई शारांत सर्व यांत्रिकृत रीतीन वेळाकाळार जायजैस 15 वर्सां परगांवांत घोळोवन येवन मुंबईंतल्या घाटकोपरच्या सल्फा गांवांत वस्ती करतालो जोडुलें सत्ताव फ्लॅट घेवच्यान संपलें तर बाकीचें थोडें बँकांत एफडी म्युच्युअल फंड शेअर मार्केट म्हणून सालती खात्यांत आशिल्ले थोडे आपलें फ्लॅट पळोवंक आयिल्ली बगलेच्या कॉलनीची मलबारी बायलेन आपल्या पाक्याची दुरुस्ती करूंक म्हणून रिणा रुपार विचारून येल्लें रीण विसारच्या आदीं कितलें खलतेपणाचो वेस तिणें पांगरुलो ना सावदींत आसच्या तिच्या पतीक फाटल्या 3 म्हयन्यांनी सांबाळ मेळोंक ना बेगीच मेलचार आसा म्हणून शेकान सांगलां तो आयलोच म्हजें रीण फारीक करता चड म्हळ्यार 15-20 दीस म्हणून म्हजे लागीं रीण विचारलें 15 दीस राखयेत न्हय तुका गुरुदासांनी वाडजीक करूंक धरिलें म्हाका राखयेत पूण पावस राखचो ना कॉलनीच्या भुरग्यांनी क्रिकेट म्हणून कॉलेजीच्या पाक्याच्यो सिमेंटी पाकी थंय थंय बुराक पडोवन पावसाक पावतात तितलेंच न्हय त्या बुराकांतल्यान थोडे फावटी उंदीर कोळिंद्र सयत घरां रिगतात आमच्या बगलेच्या वाघमोरेच्या घरा दिवोट सयत रिगुल्लो खंय देखून अय्या एक उपकार कर त्या मलबारी बायलेन राग आवडून कितलेशा दिनपणान रीण विचारलें 15 दीस सोड म्हयने 2 उतरले तरी घेतलें रीण पाटी दिवंक तिका पुटवालें ना साहेब म्हाका 15 दिसांच्या रजेर म्हज्या गांवाक वचूंक आसा देखून म्हज्या बदलाक म्हज्या नणंदेक कामाक लायतां सकाळीं 7 काम करूंक येवच्या कामवालीन आज रिक्तस सांगून सोडलें 7 तावन 8 पर्यंत गुरुदासागेर तर 8 तावन 9 पर्यंत बगलेच्या बंगालीच्या घरांत काम 9 तावन 10 पर्यंत लागशिल्ल्याच डॉक्टर आनंद वाघ हाच्या क्लिनिकांत नितळ करचें काम अशें सकाळीं तावन सांज म्हणसर तिका कामच काम 7 तावन 8 पर्यंत घर नितळ करून बाल्कनींतल्या झाडांक उदक वतून उपरांत रोटी सब्जी रांदून जाता सकड एका वरा भितर जायजैस आनी ह्या एका वरांत तिणें काम करनाशिल्ले परीस गांवच्यो खबरो सांगून सोडटाली तिणें आयिल्लेंच घरांत टीव्ही बंद तिचीच टीव्ही तिका शिकाप ना तरी तिचे तावन आयकूंक मेळचें गिन्यान कांय उणें ना IPLांत विराट कोहलीन बाउन्सराक खंयच्या दिशेन कशें मारूंक जाय असलें म्हणलें जावं कॉर्पोरेट चुनावांत MNS आनी शिवसेना एकवटीत जाल्ली तर BJP पार्थ सलवाती म्हणलें जावं आसाराम बापून जैलांत बसोवन सयत सोलोवच्या कारबारा विशीं जावं ट्रम्पान H1B विजाचेर जारी केल्ल्या कानुना विशीं जावं तिका माहीत आसा आनी ते म्हायतीकच जाणवाय रुपार ती सांगून वेता तितलेंच न्हय तिणें रावच्या सालींतल्या कुडांत तिचे सवें रावच्या हेर कामवाली बायलांक सयत जावच्या तर्का विशीं वा चंगाया विशीं जावं ती सुटावें सांगून सोडटाली तोवळ ती सावंतवाडींतल्या आपल्या गांवा विशीं तिका सदां पियोन मारतेल्या गोवा विशीं सांगताली तरी 6 म्हयन्याक एक फावटी ती आपल्या गांवाक वेताली आगो बाये तुजो घोव तुका तितलो मारता आनी कश्टिता तरी तूं कित्याक घोळून ताकाच व्हरून दिताय 1-2 फावटी गुरुदासान सयत तिच्या तोंडाक बोडी घाल्ली आसा कितें करचें साहेब ताकाय रीण आसा आमचें घर पोरणें देखून ताणें रीण केलां कितें करचें घरांत प्रायस्त आवय बापूय आसात गांवांत कांय उत्पत्त ना
देखून हांव इल्लें गळोवन तांकां वरिना तर तांकां हेर कसली गत आसा? तिणें भोव समजणेची जबाब दिली. थोडे फावटी गुरुदास घुसपडटालो. एक फावटी आपल्या घोवाक एडटाली आणि एक फावटी तोच घोव देव म्हूण मानताली. फाटल्या 3 दिसांतावन बीएमसीचे येवन असल्फाच्या कणीक नितळ करूंक म्हणून त्या नालेक उक्तें करून गेल्ले. देखून विपरीत घाण येताली. भुरगे सदांचे बरी खेळटाले. कोणाचो क्रिकेट बॉल वचून त्या नाल्यान पडलो. तितली घाण येताली म्हळ्यार घरची बागलां जनेलां सयत बंद करूंक पडलें. पूण दिसाक 2 फावटी येवचें बीएसटीचें बस थंयच रावतालें. बगलेन वडापाव विकसो आपटे सयत सकाळी आनी सांजेर वडा बासचो परमळ सयत त्या गाणीन मेळुलो. बगलेन केलशाचें दुकान. ह्या लोकाक परमळ आनी गाण म्हणलें कांय पडून गेल्लेंच ना न्हय. गुरुदास सयत चिंतून आसलो. थोड्या वेळान दाराचेर कोणेंगी जोरान कांपीण मारली. देखून उठोन वचोन बागेल उक्तें केलें. भायर ती मलबारी बायल उबी आसली. अय्या, माफ कर. बागलां जनेलां बंद आसलीं देखून तूं नाय कोणना म्हणल्या दुबावांत इल्लें जोरान बेल्ल मारलें. तिणें पयलेंच पश्चाताप व्यक्त केलो. हांव ना कोणना म्हणल्या धैर्यानपणी तूं येवंक नाय मू? गुरुदासान तिका उतरांनी कुंकूम चिंतलें. परत कसलेय बायकोंक तो तयार नासलो. पयलें पाकें उपरांत भुरग्यांक इस्कॉल म्हणून हांकां मागून दीस वेतात. आपणान तिका दिल्ले पयशे कांय बँकांत दवरिल्ले तर थोडी वाडपणी लाबती कोणना म्हणलें चिंताप सयत गुरुदासाच्या मतींत आसलें. ना अय्या, हांव जाणा तुमकां म्हजेर शीण आसतलो म्हणून. तुमचे लागीं हांवें 2000 रुपये रीण व्हेल्लें. वेळार फारीक करूंक जावंक ना. म्हज्या पतीक आजीक 8 म्हयने जाले. अजून ताका सांबाळ मेळोंक ना खंय. सांबाळ विसारूंक गेल्ल्या हेरांक शेकान कामांतलो काडला खंय. देखून आपणाक सांबाळ मेळटा म्हणसर काम करतलो म्हणून म्हाका बरयलां. तिच्या उतरांनी हे फावटी कसलोय राग नासलो. आळे बाये, तुका म्हज्या तांकीची कुमोक येदोळूच हांवें केल्या. ही मुंबय. हांगासर भावाक भाव ना, कोणाक कोण ना. तरी तुजी बिरमोत पावोन तुजें पाकें कोसलोन पाडनाय म्हणून 15 दिसां आदीं तुका कसलीच गॅरंटी नासतना रीण दिलां. देखून परत तुका दिवच्याक म्हजे लागीं कितेंच ना. गुरुदासान जबाब दिली. अय्या, ना. तुजे लागीं परत रीण विसारूंक आयिल्ली न्हय. बगार तुजे तावन हांवें घेतिल्लें रीण तोडव करून फाटीं दिवंक आयिल्लें. देखून बेजार करिनाकात म्हणून सांगूंक आयिल्लीं. अशें म्हणून आपल्या कापडाच्या पालोवाच्या पोंताक बांदली गांठ सुटोवन तांतले 100रांचे 20 नोट काडून तिणें भोव खालतेपणी गुरुदासाच्या हातीन दिले. थोडो वेळ माऊन तांच्या मदें रास करूंक लागलो. ती उठोन वेतस गुरुदासान ते 2000 रुपये व्हरून आपल्या पर्सांत दवरले. तशेंच जनेलाचें दार उक्तें करून बाल्कनीक पावलो. सकला कॉलनींत कसलो गी आवाज. एक आवय आपल्या रडतेल्या ल्हान भुरग्याक मारताली. कोण गाय इतली क्रूर आवय? भुरगें रडताना मारून थंड करूंक पळयतली? गुरुदासान कुशींतल्या बाल्कनींत उबो आसच्या बंगालीक विचारलें. ते बायलेन पोरतीच्या भुरग्याच्या बर्थडेक कोणेंगी इनाम दिल्लें सायकल व्हरून विकलें खंय. देखून भुरगें आपलें सायकल विकलें म्हणून रडता देखून मारता आसतली. आयकोन गुरुदासाच्या काळजांत कसली गी दूख उदेले परी भोगलें. थोड्याच वेळान भुरग्याचें रडणें बंद केल्लें. पूण आतां गुरुदासाच्या काळजांत रडणें सुरू जाल्लें. देव बरें करूं.